जीएमसीतल्या खंयच्याय ओपीडीत वचपाचें आसल्यार हाचे आदीं फांतोडेर वचून नंबर काडून दोतोरांक मेळपाच्या रांगेंत रावचें पडटालें। पूण आतां रांको टाळपाक आनी वाट पळोवपाचो वेळ उणो करपाक नवीन पद्दत सुरू जातली, जाका लागून दुयेंतींक हॉस्पिटलांत येवपाच्या वेळाचें नियोजन करपाक मदत जातली। हाचे खातीर सोमारच्यान जीएमसीत ओपीडीं खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू जाता। पळोवया ही ऑनलायन बुकींग कशी करपाची। नमस्कार, तुमी पळयतात भांगरभूंय। जीएमसी सोमारच्यान 5 ओपीडीं खातीर ऑनलायन अपॉइंटमेंट बुकींग सुरू जातले। हातूंत वखद, सर्जरी, कात, ENT आनी ऑर्थोपेडीक ह्या 5 ओपीडींचो आस्पाव आसा। ही माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। ऑनलायन अपॉइंटमेंट बुकींग करपाक जीएमसीच्या ऑनलायन अपॉइंटमेंट पोर्टलाचेर मोबायल नंबर दिवचो पडटलो। हाचे उपरांत त्या मोबायल क्रमांकाचेर आयिल्लो OTP दिले उपरांत दुयेंतीची प्रोफायल ओपन जातली। जर दुयेंतीची पयली नोंदणी केल्ली नासल्यार नवी नोंदणी करची पडटली। नोंदणी करतना DDSSY वा आभा क्रमांकाची माहिती भरची पडटली। हाचे उपरांत दुयेंती विशीं हेर माहिती दिवची पडटली। गरजेची सगळी माहिती भरले उपरांत 100 रुपया नोंदणी शुल्क UPI वा हेर ऑनलायन पद्दती वरवीं भरचे पडटले। हे नोंदणी शुल्क 2 वर्सां खातीर वैध आसतले। पेमेंट यशस्वी जाले उपरांत MR क्रमांक दितले। हाचे उपरांत दुयेंतीचे प्रोफायल ओपन करून ताका जाय आशिल्ली OPD निवडची पडटली। तारीख आनी वेळ निवडून अपॉइंटमेंट बुक करूं येता। वेळा पयलीं 30 मिनटां आदीं हाजीर रावप गरजेचें। अपॉइंटमेंट बुक केले उपरांत MR क्रमांक आनी टोकन क्रमांक डावनलोड करून जीएमसीच्या OPDीत दाखोवचो पडटलो। भलायकी मळार गोवा मॉडेलाक घटमूट करपाचे दिकेन हे आनीक एक पावल। भलायकी वेवस्था सोपी आनी सुरळीत करून लोकांक वेगान भलायकी सेवा दिवपाचो आमी यत्न करतात। ही पद्दत सुरळीत चालीक लावची आनी नागरिकांक थेट ताचो फायदो मेळचो हाची जापसालदारकी भलायकी संयुक्त सचिव प्रणब भट हांकां दिल्या, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी WhatsApp चॅनल फॉलो करात।